नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी काल प्रॉमिस केल्लें की आज आमी असेंब्लीच्या पुराय कामाचो आढावो, पुराय सेशनाचो आढावो घेवन आणि काल जे 2-3 म्हत्वाचे विशय आयल्यात ब्रेक आवराच्या उपरांत ते घेवन आज राऊंड टेबल करतले म्हणून. आणि त्या प्रमाणे आमी आज आयल्यात. बरोबर आसात गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. आणि एक गजाल किशोर, म्हजें ऑब्जर्वेशन, ह्या आमी असेंब्ली पळयली, भाशणां आयकलीं आनी आमी ह्या 10 दिसां भितर कसली बातमी केल्यात आनी खंयच्या गजालींचेर फोकस केला तेंय पळयलें. जनरली ते हिंदी भितर तें हें आसता, रोटी कपडा मकान ह्यो मनशाच्यो मूलभूत गरजो आनी बिजली पानी सडक ह्यो सरकारान मनशाक दिवपाच्यो मूलभूत गरजो. सो हो जर असेंब्लीचो सेशन पळयलो जाल्यार रोटी कपडा मकानाकय गोंयकाराचे सगळे घश्टे आणि बिजली पानी सडका खातीरय घश्टे. 60-61 वर्सां जालीं आमकां मुक्त जावन. हें जर सेशन पयलें, नव्या सरकाराचें पयलें सेशन, ही दशा आमची ना. खरीच दुर्दशा, दशा न्हू, हीच आमची दुर्दशा अशें म्हणचें पडटलें. कारण 61 वर्सां जावनूय जर आमी रोटी कपडा और मकान और बिजली सडक और पानी हेचेरूच जर चर्चा करपाक लागले जाल्यार आमी IIT खातीर जमनी कर्माच्यो सोदता. हां, म्हणजे आतां आमी खंयच्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय आसली की आधुनीक बाबा हेल्थाच्या बाबतींत कितें नवीन नवीन शोध येयल्या ते कशे आमी एडॉप्ट करतले, IT च्या बाबतींत कितें कितें नवीन नवीन इनोव्हेशन्स घडल्यात ते आमी कितें करतले. आतां प्राथमीक शिक्षण जालें, भुरगे आमचे ग्लोबल हेचेर शायन जावपाक आमी कितें, ह्या विशयाचेर चर्चा जावची सोडून आयज उदक ना, रस्ते ना, घरां नावार ना, 2 वेळचें जेवण मेळना म्हणून जवळ जवळ 1,20,000 लोकांक आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना दिता, म्हणजे फ्रीडम फ्रॉम हंगर त्या स्किमीचें नांव. तर ही जर आमची जर दशा जायत जाल्यार ही गोंयची दुर्दशा अशीच म्हणची पडटली. जॉयल, हें जर पळयलें चित्र जाल्यार मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इज की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर रस्ते सारके ना, जे रस्ते सारके केल्ले ते फुटल्यात किंवा व्हांवन गेल्यात. आज सुद्दां एक गिरी तुगेलो सर्वीस रोडाची कितें दशा जाल्या ती आमी पळयल्या. आनी हाल फक्त आमदार मांडटात ते मुद्दे कसले, रस्तो, लायट, उदक, आनी अजुनूय आमगेली चर्चा तीच चल्ल्या. हें कोणाची फेल्युअर, आमच्या राजकारण्यांचें फेल्युअर काय इट इज अ कलेक्टिव्ह फेल्युअर ऑफ ऑल ऑफ अस एज अ सोसायटी? Basically, Pramod, if you see 61 years now, and we have failed to address even these basic issues. Why? That is the big question which comes from. We are talking about big infrastructure development, fastest, developing economy, high GDP, high standard of living. All of that is fine. But when it comes to the common man, if you see, in these 61 years, amka raste na, water supply is missing, electricity is missing. The welfare of the people has never been considered. So basically what we are is selling dreams, telling people, saying that okay fine, हे करतले ते करतले, circuit tourism, आनी कितें tourism, अशें तशें. We are talking about IT, व्हडली IT करता, आमकां नेटवर्क ना, असले गजाली सारके. So it is a very sorry state of affairs that we at 61 years we are still struggling to now see. The other day there were floods. Bhardis struggle to get drinking water. It's raining cats and dogs, and there are people who are not getting drinking water. And we are talking about Panji being flooded. Panji being flooded. Yes. There were times when actually again Panji was flooded, and for several days we were getting tanker water. We were not getting water properly. People even were complaining that tankers were not reaching in time. So this is the state of our Goa, where we are just selling dreams, talking about development, and the common man is suffering. पांडुरंग, हें तुका उलयता तें पडटा काय तुका दिसता की बेश्टच आमी भावू करता म्हणून? हें तुगेले अशे प्रश्न आसतातच, तुमी इल्ले चडच करतात अशें दिसता तुका? ना, तशें न्ही, पूण बाकीच्या राज्यां परस आमची परिस्थिती बरी आसा. पूण हो जो विशय आसा जमनींच्या मालकी हक्काचो, घराचो, रोजगाराचो, तातूंत रोटीचो विशय येतलो, कपड्याचो काय विशय व्हडलो आसा आमच्या कडेन ना. पूण रोजगार आनी घरां हे 2 गजाली खरें म्हटल्यार हे 61व्या वर्सान, म्हणजे आमी आतां अमृत महोत्सव मनयता देशाच्या स्वातंत्र्याचो, आनी हर घर तिरंगा लावपाचे आमकां आदेश येयल्ले आसात. पूण घराचेर तिरंगो लावपाचें बरें आसा,
पूण ह्या राज्यान असे लोक आसात ज्यांच्या घराचे तांकां अजून अधिकार ना, मालकी हक्क त्या जमनीचे. त्यांच्या घराचो मोठो प्रश्न 61 वर्सां जालीं पोर्तुगीज काळाच्यानच तो आशिल्लो. पूण सरकार जेन्ना आमचे येयले, आमी जेन्ना मुक्त जाले तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पेडण्या, डिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, केपें, काणकोण ह्या तालुक्यां मदीं जमनीच्या मालकी हक्कांचो ज्या जाग्यार लोक रावतात तांकां मालकी दिवपाचो प्रश्न अजूनय पेंडींग आसा. ताचो प्रश्न दिव्या राणान काडलेलो विधानसभा अधिवेशनान. रावलो प्रश्न लायटीच्या हेचे प्रमाण म्हाका दिसता की कनेक्शन्स जी आसा लायटीची जोडणी ती आमच्या गोंयान देशाच्या तुलनेन बरी आसा. पूण 61 वर्सां उपरांत जर आमी इतलेशे आमच्या राज्यान जेमतेम आमची लोकसंख्या आतां 18 लाखाच्या आसपास आसपाक जाय, जर आमी इल्लेशे आमच्या राज्यान तेजे 3200 स्क्वेअर मिटराच्या हितून जर आमी जर स्क्वेअर किलोमिटराच्या हितून जर आमी लोकांक जर बऱ्यो सुविधा दिवंक शकना जाल्यार हे फेल्युअर आमच्या राजकीय वेवस्थेतच आसा. ही आज पर्यंतची राजकीय वेवस्था फेल जाल्या. म्हणजे बाबूसाहेबान एक विजन दवरून जे गांवागांवान विकास करपा खातीर शाळा उगडप, शाळा म्हणून रस्त्याची कनेक्टिविटी म्हणून हे जे सुरू केल्ले, तेज्या उपरांत तो भाऊसाहेब गेल्या उपरांत जो हेजो तिची ती गती जी आसा ती कमी जायत जी गेली ती दुर्दैवाची गजाल की आज आमी 61 वर्सां उपरांत गोंय मुक्तीच्या आणि भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्सा हितून आमी ह्या विशयाचेर चर्चा करता गोंयचेर. हें खरें म्हळ्यार दुर्भाग्य. म्हणजे अजूनय हे प्रश्न पेंडींग आसात आनी ते आमच्या राजकीय वेवस्थेक अजून कळना, तांकां ते तेंच्या कडेन सॉर्ट आवट करपाक जायना. हे खरेंच आमचें दुर्भाग्य आमचें हें. समाज म्हणून आमचें फेल्युअर हे किशोर. कारण आमकां मेळनात न्ही ह्यो गजाली. लायट 50 फावटी वता, लायट 50 फावटी वता हें सगळ्यांक खबर आहा. रस्त्यांची दशा सगळ्यांक खबर आहा. असली परिस्थिती भितर एक समाज म्हूण आमी केन्नाय एक राग व्यक्त केला किंवा एका राजकीय वेवस्थे विरुद्ध आमगेलो निशेध व्यक्त केला किंवा तो मतदानांतल्यान दाखयला काय आमीच एक आमच्या राज्यकर्त्यांक संवय करून दिल्या की हे सदांचेच इशू, हे सदांचेच हाजेर न्ही आमी तशें व्हडले काय आमगेलें तशें हें काय ना, सदांचे इशू. हे बाकीचे खंयचे तरी इशू जे आमच्या तकल्या भितर आसता पळय, IIT किंवा SEZ, 3 लिनियर प्रोजेक्ट, हे आमचे तकल्यांतले हे इशू. पण म्हाका जर दिसा एक 50 फावटी लायट जर आसा ती सदांचे न्ही, ते सदांचे अशी भुमिके भितर एक समाज म्हणून आमी गेल्यात अशें दिसता. ना, समाज म्हणून आमचीच खरी चूक आहा. कारण समाजूच राजकीय नेते निवडटात. सो जर आमी बरे नेते निवडलेले जाल्यार ही परिस्थिती आमचेर येवची नासली. म्हणजे समाज म्हणून आमची चूक आमच्या लक्षांत कशी येना हो खरो म्हणजे व्हडलो प्रश्न आसा. म्हणजे आमी 5 वर्सां तळमळटात बारीक सारीक गोश्टी खातीर, पूण 5 वर्सां उपरांत जेन्ना वेंचणूक येता तेन्ना आमी ज्या वेंचणुकीन जो उमेदवार निवडटात तो उमेदवार निवडटना ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमी विचार करतात काय कितें, की बाबा आपूण जो आपलो प्रतिनिधी म्हणून निवडटलो तेची खरीच पात्रता आसा काय कितें, तेची तेचें शिक्षण तितलें आसा काय कितें, विशय समजपाची तेची समज आसा काय कितें, विधानसभेन वचून तो आमचे प्रश्न मांडू शकता काय कितें, किंवा वेगवेगळे कायदे हे सगळे गोश्टी समजून लोकांक कितें जाय त्या भाशेन त्या कायद्यान सुदारणा करप, नवीन कायद्यान कितें तरी तरतुदी करप हें समजता काय कितें. तर आमी हे सगळे गोश्टी सायडीक दवरतात आनी म्हाज्या भुरग्याक कोण कामाक लायतलो किंवा हांव म्हाज्या जर एक संस्था आसा जाल्यार ते पेटी तबला कोण दितलो, माझी जर आनी कितें तरी फुगडी पथक आसा जाल्यार तेका हय, म्हाजे जर क्रिकेट क्लब आसा जाल्यार टुर्नामेंटाक म्हाका स्पॉन्सरशीप, हे इतके क्षुल्लक गोश्टींचो विचार करून आमी जर लोकप्रतिनिधी निवडपाक लागले जाल्यार आयज 60-61 वर्सां नंतर ही आमची परिस्थिती आसपाक ह्या राजकीय नेत्यांची कांय चूक ना. म्हाका दिसता की आमी आमचे प्रतिनिधी निवडटना जी चूक करतात तेचे परिणाम म्हणून आयज आमचेर ही परिस्थिती उद्भवलेली आसा. आमी पूर्णपणे राजकीय वेवस्थेक दोष दिवं शकना. करेक्ट. Joel, this takes me to the next question about the quality of debates in this session. This is a new assembly, so we should discuss the quality of new legislators and the quality of their debates. So हो जो मुद्दो आसा की फायनली विधानसभे भितर वचून प्रश्न मांडप, अभ्यास करप, प्रभावीपणान ते प्रश्न मांडप. Do you think that happened during this assembly, or this was like okay, चल्ला assembly, so येतात भाषणं ठोकतात, अभ्यास करून इशू मांडतात काय ना? No, this time it is become like an entertainment, more like an entertainment, and I have not seen many legislators really doing their homework and really studying the matter, and very often there were members who were talking
in a manner which was not supposed to be. You know, it's like when you are supposed in question hour, you're supposed to raise questions and not give lectures and don't give suggestions on what. Many of the legislators standing up and just giving lectures and not raising their questions so much that the speaker has to tell them, Baba, तुझा प्रश्न किती आहे? Again and again, the CM is to get up, raise and say, Baba, तुझा प्रश्न मान किती सांग आमका. So that is very sad, you know, because it looked like that most of the legislators were playing to the galleries and trying to impress people who are watching them, because they know that they are live on so many television channels and everybody wanted to be in the news. Having said that, I don't think that is any particular person has really, apart from a few of them like Vijay Sardesai to some extent, you know, and a few others, you know, but nobody has really made an impression in that extent, that at an intellectual level, at a legislative level, that you know, to match up and face and put the treasury benches on the mat. You know, it's not happened. I mean, it is early days for 19 newcomers in the House. Maybe, you know, let's see in the next session what happens and what kind of a this thing. But somebody said yesterday that, you know, there has to be a training session all over again. Maybe from here on they can improvise. One is definitely the training part of it. Yeah. Second is the study part of it. The study part of it. I think अभ्यास करपा खातीर काय कोण ट्रेनिंग दिवपा शकना. पण ट्रेनिंग दिले म्हणटच मागीर कितें जातलें that they will at least get the crux of I'm again using your word crux of the this thing, like what this legislature is about, you know. पण quality of debates जर पळयली जाल्यार कशी दिसली? डिबेट ह्या फावटी डिबेट आणि क्वेश्चन्सा मदीं डिबेट जी जाल्या आणि जे मागीर जे काय प्रायवेट रेजोल्युशन्स किंवा कॉलिंग अटेन्शन 0 आवर मोशन जे आशिल्ले, म्हाका दिसता की विरोधातले काय जे आमदार आहात तांच्यांनी बऱ्यापैकी ह्या फावटी किल्लो लढयला. म्हणजे अशें आसलें की काँग्रेसचे 11 आसूनय ते म्हणजे एकी कडेन आशिल्ले, पूण अशा परिस्थितीत विजय सरदेसाय यांच्या नेतृत्वा सकयल युरी आलेमांव, कार्लोस फेरेरा, विरेश बोरकर, वेंजी विएगस, क्रूज सिल्वा असे जे आलेक्स सिक्वेरा असे जे काय लोकांनी जे एक ग्रूप करून संकल्प आमोणकर आसतलो ग्रूप करून सरकाराचेर जे तरेन तेंच्यांनी आक्रमण केलां, जे तरेन ती आक्रमकता दाखयल्या आपल्या हितूंतल्यान ती खऱ्यांनीच तोखणाय करपासारकी आसा. म्हणजे अशें आमी म्हणूं शकना की डिबेटीची हे जाल्या घसरल्या. एक पॉयंट आसाच, सरकार जेन्ना पयशे खर्च करून ट्रेनिंग दवरता नव्या आमदारांक, त्या नव्या आमदारांनी ती अटेंड करून तातूंतल्यान 2 गोश्टी शिकपाक जाय. तो अनेक आमदारांनी रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीन जी घेतली ट्रेनिंग ताच्या कडेन फाट फिरयली. विजयन तो विशय काडलेलो असेंब्लीन. विजयचे म्हणणे असे आसा की जिपार्ट नावाची एक संस्था जी आसा सरकाराची तिच्या मार्फत ट्रेनिंग दिवची म्हणून. बरें आसा, पूण सरकारांचे पयशे इतले खर्च करून 22-23 लाख रुपया खर्च करून जी ट्रेनिंग सेशन गेल्ले, त्या ट्रेनिंग सेशनाक जर हे आमदार उपस्थित आशिल्ले जाल्यार कशें उलोवपाचें, कशें वागपाचें, कितें कसले प्रश्न उपस्थित करपाचे ह्यो गजाली कळपाच्यो. रूल एसेंब्लीचे जे रूल बूक आसा तेतून चॅप्टर 7व्या हितून बरयल्लें आसा, जवळ जवळ 35 कॉलम जे रूल्स जे आसात ते प्रश्न कशे मांडप, कसले तरेचे प्रश्न विचारपाक जायना, कसले विचारप, कसले रेजोल्युशन हाडप, कसले म्हणजे प्रायवेट रेजोल्युशन कशें हाडप, कॉलिंग अटेन्शन कशें मांडप, ह्यो सगळ्यो गजाली त्या रूल्स बुकान बरयल्ल्यो आहात. त्यो सुद्दां वाचल्यो न्ही जाल्यार एखादो आमदार हो सक्षम जावं शकता. पूण ह्या आमदारांनी म्हणजे दोगा तिगांच्या हातूंतल्यान दिसलें की तांकां म्हणजे 1-2 जाण अशें आशिल्ले की स्पिकराक सुद्दां ते संबोधन करपाचें आसता, ते रिस्पेक्टेन करपाचें आसता. ते एक चेराचो एक मान आसता, त्या खुर्चेचो एक मान आसता. सो ह्यो ज्यो गजाली आहात जयलाल म्हळ्यार की ट्रेनिंग खरीच गरज आसा. म्हणजे काय आमदारांक सुदारलो म्हणटा दर्जो. हय, तुका दिसता एकंदरीत डिबेट जर पळयली जाल्यार हांव खूपच समाधानी आसा आणि खूपच बरी डिबेटी म्हणजे नवे आमदार आसून सुद्दां हे 5 नांवांची नांवां घेतली भितरले 5 नवेच आसा. इतके बरे तरेन तेंचे विशय मांडलेले आसा. सो त्या खातीर हांव तेंची तोखणाय करता. तूं म्हाका जर विचारशीत प्रमोद जाल्यार दर्जो सुदारलो असो म्हणपाक मेळचो ना, पूण ह्या एसेंब्लीन 19 नवीन आमदार आसात. आता कोण काय उलोवंकूच ना किंवा काय प्रश्नच मांडून अशें जावं ना ह्या फावटी. भरपूर उलयल्या ते. म्हणजे म्हाका उगडास येता की डे 1 ऑफ द एसेंब्ली क्वेश्चन अवर स्टार्ट जालो आणि विंजी विएगसांचें भाशण सुरू केलें क्वेश्चन अवराक. म्हणजे क्वेश्चन अवराक क्वेश्चन विचारपाचो आसता पूण तेणी भाशण सुरू केलें. म्हणजे ह्या फावटी उलोवपाक कोण कमी नसले, पूण आपूण जो उलयता ते कशें प्रभावीपणेन आपूण आपलो विशय मांडटलो आणि सरकारा कडल्यान कशा पद्दतीन तेचें स्पश्टीकरण घेतलो. एसेंब्लीतलें भाशण हे 1 सायडेड भाशण आसना.
एसएमटीतले भाशण हे विरोधकांनी विषय मांडप आसता आणि सरकारान त्याचे स्पश्टीकरण दिवचें आसता जेणे करून लोकांक तो विषय व्यवस्थितपणे समजूंक जाय. आता एक गजाल कितें जाली जशें पांडुरंगान सांगलें तशें की उलोवपाची पात्रता आणि उलोवपाची क्षमता असलेले खूप आमदार ह्या फावटी आमकां दिसून येयले. नवीन सुद्धा आमदारा पैकी जशें तेणी नांवां घेतलीं, युरी आलेमाव आसत, मागीर ताचो विंझी वेगस आसत, बिरेश बोरकर आसत, आमचो एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आसत, कितकेशे नवीन आमदार बऱ्यापैकी ह्या एसेंब्लीन उलयले. पूण आपूण जे उलयता ते कशा आतां फॉर एग्जाम्पल रुदॉल्फ विशय बरे काडटालो, म्हणजे शेतकारांचे विशय खंयचो तेणी ते आनीक ते बोंडवेल तळ्याचो विशय, पूण तो कितें करतालो सजेशनाच दितालो परत परत, क्वेश्चन विचारून आन्सर घेवन तेचेर बाबा कितें चुकता सरकाराचेर, तुमी ह्या आन्सरान ही गजाल कित्याक लिपयतात, ह्यो सगळ्यो गोश्टी दाखोवपाची गरज आसा. पूण ताका एक तंत्र आसता जशें तूं सांगलें तशें की ताका व्यवस्थितपणे प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसता. आतां प्रशिक्षण सरकारान दवरलेलें, प्रशिक्षण कोणा मार्फत दवरलें, राम भाऊ म्हाळगी संस्थे मार्फत दवरलें. म्हाका दिसता की राम भाऊ म्हाळगी किंवा बाकीच्या राज्यांसून प्रशिक्षण शिकोवच्या परस जिपार्डा अंडरूच जर प्रशिक्षण दवरलेलें आनी कांय मोजके कशें जालां आमचें की आमचे लोक आमकां नाका, आमकां तिसऱ्याक आयकपाक मजा येता. कितलेशेच बरे लेजिस्लेचर आमचे आसात. राजाराव ग्रेसियसा सारको मनीस आसा, तुजो एडवोकेट रमाकांत खलप आसा, सदानंद मळीक आसा, हे सगळे कांय सिनियर लोक जेंच्यांनी एसेंब्लीन हेच्या पयलीं काम केलां त्या लोकांक हाडून जर ते जर प्रशिक्षण जाल्लें जाल्यार त्या प्रशिक्षणाक एक वेगळे एटॅचमेंट आसतलो आसलो. आमचेच लोक, आमचेच विशय, तांत्रीक गोष्टी हांकां शिकोवपाक इतकी हेंची पात्रता आसा काय हो पयली विशय आहा. म्हणजे एससीसी पास जाल्ल्या मनशाक तूं व्हडल्यो गजाली सांगशीत येवन अशें आसता, दिस इज पार्लमेंट. ऑन दॅट पॉयंट पळय वच जो आसा पळय द वॉट अबाउट द परफॉर्मन्स ऑफ ट्रेजरी बेंचीस, हाव वॉज द कॅबिनेट इन युअर ओपिनियन? See, treasury benches are senior people there on board. I mean, they knew very well what they were talking. Although, I mean, there were enough opportunities given to the opposition benches, which I mean, they may not have been able to explore. But by and large, treasury benches led by Sawant himself, I mean, stood out. I mean, they managed to ward off all those this thing. Even yesterday, what you've seen, how they defended the Pogo discussion on the floor. I mean, given that seniority and given that kind of an experience of legislature which they are having with them, I think it was fairly enough for them to just manage it somehow. You know, I mean, it's not that they were constantly pushed to the wall, you know, except for those few times, you know, questions, as you said, there were many questions where like all of those Venzi Vegas, Yuri, then all of them raised lot of questions, but whether they were fitting into that legislature pattern or the system was a question mark. And this, the treasury benches were aware of that. Okay, fine, this is where we are on safe ground, we can handle this. Chinks in the armor. Chinks in the armor. पांडुरंग, कॅबिनेटाचो परफॉर्मन्स कसो दिसलो? कॅबिनेटाचो आणि त्यांचे जे बाकीचे कलिगा आसात सत्ताधारी ग्रुपातले त्यांचो तातूंतल्यान कांय आमदारांचो जसो काय दिव्या राणे आसत, अलेक्स रेजिनाल्ड आसतलो, डॉक्टर शेट्टी आसतलो, ह्या लोकांचो प्रमाण कॅबिनेटाचो ओवरऑल हे बरोच आशिल्लो कारण अनुभवी लोक आसात. सुदीन ढवळीकर म्हण निलेश काब्रालान तर सरकाराची इतकी बाजू उखलून जाल्ली की जेन्ना सीएमाचेर अटॅक जातालो किंवा त्याच्या ट्रेजरी बेंचेंतल्या कोणाचेर मिनिस्टराचेर जेन्ना ऑपोजिशनांतल्यान अटॅक जातालो तेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून किंवा ताका ऑब्जेक्शन घेवन रेज करून निलेश काब्राल लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स निलेश काब्राल हो सामको ढाल घेवन सामको असो उबो रावतालो. सो म्हाका दिसता की ट्रेजरी बेंच तितकीच कारण ते आतां मॅच्युअर्ड जावपाक लागल्यात, मिनिस्ट्री एक दोन फावटी मेळोन सिनियरिटी येवन मॅनेजमेंटाचोय भाग येता. हय, हो जो फ्लोर मॅनेजमेंट आसा जो अत्यंत महत्वाचो आसता असले टायमार. ओपोजिशनाच्या बाबतींतल्यान आमगेले इंडिव्हिज्युअल सुपरस्टार्स दिसताले काय फ्लोर मॅनेजमेंट दिसताली? ना फ्लोर मॅनेजमेंट नाच, फ्लोर मॅनेजमेंट रुलिंगाची दिसताली, रुलिंगाचे ऑफकोर्स दिसताली, रुलिंगाचे दिसताली. म्हणजे रुलिंगाचे एक बरी गजाल कितें जाली की रुलिंगाचे ह्या फावटी चीफ मिनिस्टरान सगळी सुत्रां आपल्या हातान धरलेली. जेन्ना गरज पडटाली तेन्नाच खंय तरी निलेश काब्राल किंवा आनी कोण तरी मनीस हस्तक्षेप जातालो, नाजाल्यार फूल एसेंब्ली म्हणटा ती चीफ मिनिस्टरान स्वताच्या हातीन दवरलेली आनी स्वता तो कंट्रोल करतालो. आतां अपोजिशनाच्या बाबतींत तूं म्हणटा तशें प्रत्येक जण इंडिव्हिज्युअल स्टार जावपाक गेले. फ्लोर मॅनेजमेंट जर तेंच्यांनी केल्लो व्यवस्थीत जाल्यार कितल्याशाच गजालींक ह्या फावटी तांकां गव्हर्मेंटाक कॉर्नर करपाची संदी आसली.
पूण ते जावंक शकनासले कारण तितून वेगवेगळे गोष्टी आसल्यो पॉलिटिकल डिफरन्सीस Cross voting. क्रॉस वोटिंग आणि दे शूड हॅव वन लिडर हय हू कुड हॅव कोऑर्डिनेट दॅट तो लिडर आसलो एक्चुअली म्हणजे विजय सरदेसाय ते करू शकता आसलो पूण विजय सरदेसायच्या फाटल्यान रावप ही तेंच्या खातीर रिस्क आसली म्हणजे आम आदमी पार्टीकूय रिस्क आसली आणि RGPच्या आमदाराकूय रिस्क आसली काँग्रेसीकूय रिस्क आसली त्यामुळे विजय सरदेसायान आपल्या अनुभवाचो व्यवस्थितपणे फायदो ह्या असेंब्लीन घेतलो लिडरशिप आसा तांचे कडेन नंबर्स नात नंबर्स आसात तांचे कडेन लिडरशिप ना Yes, yes. अशी सद्याक तुगेली विरोधकांची परिस्थिती जाल्या कितें म्हणटा जोयल न्ही विजयान ती परफॉर्मन्स दाखयलो सारको अभ्यास बिभ्यास करून सारको स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मन्स कितले आमदार आतां गेले एक आपुणूच कळ्ळें तुका आनी ज्या काँग्रेसी कडेन 11 आमदार आहात तांगे लिडरशिपच दिसना तुवें एक्सटेंडेड काँग्रेसीनूच सांगलें हो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूच न्ही म्हणून ह्या सेशना भितर ही काँग्रेसीची परिस्थिती हांव जाल्यार अशें म्हणा हय. की विरोधी पक्षावयल्या लोकांची जी नेतृत्व आशिल्ली लिडरशीप जी आशिल्ली ती विजय सरदेसायानूच केली ताणेंच तांकां दवरलें आनी परत स्पिकराच्या मुखार वचून बोवाळ करप किंवा सरकाराच्या तो ताणें प्रयत्न केलो चुकीच्या उत्तराचेर बोवाळ तेच करप सांगतात तो ताणें प्रयत्न केलो पण ताका लिडर म्हणून हे मानपाक कोण तयार ना हय, leader दुसरे वटेच्यान लास्टाक जेन्ना डेप्युटी स्पिकराचे इलेक्शन आयले आप एक कडेन गेले काँग्रेस एक कडेन गेली बरोबर. काँग्रेस आनी विजय एक कडेन गेले आणि आप आनी RG दुसरे कडेन गेली सो ही फ्लोर मॅनेजमेंट न्ही ही फ्लोर डॅमेजमेंट सारकी बरोबर सो जॉयल ही जर पळयली जाल्यार तुका एज फार एज दॅट परफॉर्मन्स आनी फ्लोर मॅनेजमेंटाचो जो भाग आसा डू यू थिंक रुलींग did the floor management or the absence of floor management on the other side benefited ruling? Absolutely. The floor management, lack of floor management was very visible from day one, and they knew also this would happen, and they were very well prepared. Of Vijay was, I think, in fact, surprised that only Yes. 3 people have crossed voted. Yeah, Only yeah, 3? yeah. That was a kind of a thing. Yeah. So basically, what happens is when you know that the opposition is already divided, and that too when you have a kind of a meager opposition like this, a small opposition. Obviously, the advantage is from day one is with the ruling benches, and they were going all guns blazing. I mean, they were not worried that they are going to be only on the first day when Vijay really took on the government on the governor's speech and really picked holes in from within that available Yes. points. I mean, that was a very good start to the session when we knew that it was on a kind of a fiery start. Right. But after that, there is not really much happened, and apart from the few moments where Vijay was really picking on the government, the rest were all like, sidelights, where he is just trying to, tumchi hanga yetle, hanga tinga yetle, tasle khabri. So basically, lack of floor management, but Vijay did come to the rescue of Viraj. Yesterday, he had come, Viresh, teka ye karunga yellow, defend karunga yellow, khub bade yellow. Actually, Vijay, you could see that kind of this thing happening. Unfortunately, it is not on paper that he is a leader or something like that. Fortunately or unfortunately, एक गजाल क्लियर आसा की विजयाचे interventions Yes. to support his opposition colleagues are case to case basis. Case to case In best case. Best case, सारखे. yeah, आणि तुगेल्या आमगे TCP ची भाशेक सांगप नाही ती case to case basis तुगे intervention दे. Why is that? Because what happens is the other factions have refused to recognize Vijay as their kind of a savior. सो ओपोजिशन आम्ही सरकाराचे आरोप करतात सरकार सगळ्या केस टू केस बेसिस सुटकेस टू सुटकेस बेसिस बी करतो म्हणून ते आता ह्या असेंब्लीत ETM टू ETM बेसिस बी जाले सो ओपोजिशनाची जर हांगा युनिटी पळयली इट वॉज केस टू केस बेसिस ह्या सेशना भितर सो ऑन दीस बॅकड्रॉप म्हजे टायम थोडो उरला पण एक बरी प्रश्न विचारता फुडली सेशन जे जातलें त्या सेशनाक काँग्रेसीचे कितले आमदार आसतले तुका 4 पर्याय दिता तुवें तातूंतली एक नंबर चूज करपाचो 11चे 11 11चे 11 आसतले काय कितें ऑप्शन ए ऑप्शन बी 11तले 6 आसतले 5 आसचे ना ऑप्शन सी 8 वतले 3च उरतले कळ्ळें तुका आनी ऑप्शन डी 10 वतले आनी एकटोच उरतलो सो तुका नेक्स्ट सेशनाक हातूंतली खंयचे ऑप्शन दिसता
दिसता की 8 जाण वचपाचे तेंचे जवळ जवळ फायनल 8 गेल्यार उरिल्ली 3 रावतले हय 3 जाण रावतले म्हणटा तुगे आशावाद म्हाका ह्या दिसांनी खूब आवडपाक लागला रावतले सो खूब ऑप्टिमिस्टीक सो किशोर ऑप्शन ए 11 ऑप्शन 2 6 ऑप्शन 3 आनी ऑप्शन 4 1 कितली उरतले काँग्रेसीचे आमदार नेक्स्ट सेशनाक काँग्रेसीचे आमदार कितले उरतले आणि कितले वयतले ह्याच्या पेक्षा तूं आतां बाकी ह्याच्या फुडें बीजेपीचेच आमदार हलतले अशें म्हाका दिसता होयस कारण हो तुगे पराकोटीचो आशावाद जालो पराकडे ती एक म्हणजे तुका सांगता हांव काँग्रेस तरी आशावादूच आशिल्लो ह्या परिस्थितीन काँग्रेसीचो एकूय आमदार बीजेपीन वचप हय म्हणजे म्हाका दिसता की गोंयकार एज अ पब्लीक म्हणून आमी स्वता तू म्हाका परिस्थिती सांगता काय तांकां सल्लो दिता सल्लो न्हू म्हाका ते उलोवपाचेच ना उलोवपाचेच ना तू त्याच झोना भितर आहा सो जॉयल 11 6 3 1 what will be the number of Congress MLAs in next session 3 and 3 the 3 people who have voted cross voted will definitely join the BJP very soon. no but how many will stay with Congress 11 6 3 and 1 so out of 11 now if you minus 3 8 will remain with so the you Congress. believe that 8 will remain that BJP is trying 8 to defect you are saying 8 will stay 3 will go 3 will quit Congress and go which effectively you are saying that by next session we may have 3 by elections on cards because right now the problem was why I say this is because if they were getting the numbers by now they would have been gone okay so the BJP is not getting those 8 numbers so basically the other alternative is 3 हांव इतल्याचें थांबता किशोराक खंय ह्या गजालीचें उलोवपाचेंच ना कारण तो म्हणटा तो विचारलें की सामको सल्लो बिल्लो दिवपा वता कितें करचें तें नंबर कितले पांडुरंग आनीक जॉयलान 3चा आंकडो धरला पण ते 3चे व्यू पॉयंट वेगवेगळो आहा पांडुरंग म्हणटा 3 उरतले जॉयल म्हणटा 3 वतले म्हजो आंकडो आतां सामको सादो आहा तुवें म्हणटा तूं 3 उरतले म्हणटा तो 3 वतले म्हणटा मुगेलें सादें गणीत आहा जर 8 जाण गेले जाल्यार तुगेले 10 जाण वतले आनी एकटोच उरतलो जर 8 जाण गेले ना देन आय स्टिक विथ यू मे बी 3 will resign and 3 will resign and 8 will remain but जर if they get the number 8 then it will not be 8 it will be 10 it will be 10 I agree with you. आणि एकटोच कोणी लजे लागून किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी लागून बी रावत इतल्याचेर अशें म्हाका दिसता तुजे एक्सप्रेशन्स पळयल्यार म्हाका सामके त्रासीक एक्सप्रेशन दिसता आमी उलयतात हे मजेन हांव मजेन उलयनाशी इतल्या भयानक परिस्थिती आमकां आतां फुडें पळोवंक जाय हाका आमी ट्रॅजिक कॉमेडी म्हणया कळ्ळें तुका आनी इतल्याचेर थांबया वेळ सारको सोंपला परत फुडल्या सप्तकाक आमी रावंड टेबल घेवन येतले बाकीचे प्रोग्राम घेवन येतले आमचे फक्त असेंब्लीची चर्चा जी आसा ती ह्या रावंड टेबलाचेर सोंपता फुडल्या आठवड्यांतल्यान रेग्युलर विशयांचेर म्हत्वाच्या विशयांचेर गंभीर विशयांचेर जे गोंयाक सतायतात गोंयकाराक सतायतात तांचेर आमी चर्चा आनी कार्यावळी घेवन तुमचे म्हऱ्या येतले जॉयल पांडुरंग किशोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी एंड थँक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ अस ड्युरिंग दीस असेंब्ली सेशन इन ब्रेकार एंड रावंड टेबल आनी थँक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू कारण ज्या तरेचो रिस्पॉन्स तुम्ही ब्रेकावराक आनी रावंड टेबलाक दिला हो खरेंच आमी हात जोडून तुमचे उपकार मानपा सारको पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार